Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Salad Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. सरकारचे नियम असा की विलेजींतल्यान ट्रान्सपोर्ट जावपाक जायना, तेका बगल रस्तो करून ट्रान्सपोर्ट करपाक जाय. हे सगळे सरकारी नियम ऑलरेडी अस्तित्वान आसा. तोच आशय धरून आमी उपजिल्हाधिकारी दिवचले आणि आमचे मामलेदार हांकां आमी निवेदनां दिली, म्हणून ह्या बाबतीन तेंच्यांनी कसलीच दखल न घेता भर गांवांतल्यान ट्रान्सपोर्ट चालू केलो. आणि जेन्ना म्हाल व्हरपाक सुरू केली, आमी परत आमचे उपजिल्हाधिकाऱ्याक आमी निवेदनां दिली. तेज्या पयलीं कितलेशेच आमी फावटी तेंच्या लक्षान हाडून दिल्लें की हो ट्रान्सपोर्ट तुमी हांगासल्यान करूं नाका. आणि अशे सगळे आमी प्रशासकीय कायदेशीर सोपस्कार करूनय जेन्ना ट्रान्सपोर्ट सुरू करता तेन्ना आमकांय खंय तरी त्रास जाले आणि आमी कायदो हातीन घेवन तो ट्रान्सपोर्ट थंयसर आडयलो. PI आणि उपजिल्हाधिकारी हे सगळे थंयसर येयले, आमकां अटक करपाक सोदपाक लागले. आमी तांकां सांगले की तुमी आमकां अटक करच्या पयलीं जे ट्रान्सपोर्टवाल्यान जे कायदे मोडलेले आसा तांकां तुमी अटक करा आणि त्याच्या नंतर आमकांय तुमी व्हरा. पूण आमचे न आयकता तेंच्यांनी आमकांच पुलिशेन व्हरोन बसयले. प्रशासकीय जे यंत्रणा आसा ते सामान्य नागरिकाच्यो ज्यो समस्या आहा त्यो आयकना आणि उलट जे धनी लोक आसा, जे ट्रान्सपोर्टर, जे आयन ओवर ट्रान्सपोर्ट करता, तेंच्यांनी कायदो मोडल्यार तेंच्या कडेन कशेंच पळयना आणि आमच्या कडेन दुजो भाव जो आसा तो आमच्या कडेन केलो वयता.